संकल्प आमोडकर आणि त्यांची श्रीमती काउन्सिलर श्रद्धा आमोडकर यांच्या हाती तसेच कमिटीचे सभ्य ऑर्गनायझर हांगा उपस्थित आसा टाळ्यांच्या गजरान स्वागत करचे मुखार करचे धन्यवाद. जय शिवराय. सगळ्या जमल्या लोकांना परवी आयच्या शिवरायाच्या जयंती निमित्त सगळ्यात पयलीं हांव आभार मानूं सोदता आमच्या दामोदर देवाचे, कापरेश्वर, इश्वटी ब्राह्मण, ब्राह्मणेश्वर, तापेश्वर ह्या सगळ्या देवाचे हांव आभार मानूं सोदता. ही गोष्ट आता आम्ही सुमारे आता 11 वर्सां जाली. म्हणजे 2015 सालान आम्ही फर्स्ट रॅली सुरू केली मुरगांवान. हिंदू राष्ट्र समितीन ठरयलें की आम्ही रॅली करपाची हांगाच्यान शिवजयंती निमित्त रॅली केली. सगळ्या मुरगांव वासियांनी आमकां खूब खूब भरघोस आमकां साथ दिली. आमी बरींतली बरी रॅली जाली. ते जी रॅली पळोवन आमकां अशें दिसून येलें की रॅली खूब सुंदर जाली. आता आमच्या मुरगांवान एक महाराजाची प्रतिमा उभी जावपाक जाय. सगळ्या शिवप्रेमीची इच्छा असली. दुसऱ्या रॅलीच्या पयलीं आमी ठरयलें की आता कितें तरी आमच्या हांगा बरें व्हडलो प्रोग्राम जावनी, तो म्हणल्यार शिवाजी महाराजाची प्रतिमा हांगा येवपाची. आमी खूब जाणांक आमी एप्रोच केले. तशेंच एप्रोच करता करता एक अशी गोष्ट की आमचो साहेब संकल्प आमोणकर आमकां दुसऱ्या वर्सा मेळ्ळो. तांकां आमी सांगलें अशें जाल्यार आमचें अशें बी आहा इच्छा की शिवप्रेमीची हांगा एक प्रतिमा जाता. अरे तूं आपल्या मनांतलें विचारलें की आपल्या मनांतली हीच गोष्ट आसलेली की हांगा मुरगांवान एक जावनी जी गोष्ट घडोवना, इतिहास घडोवना, तो इतिहास हांगा घडपाचो. ती बी छत्रपती शिवाजी महाराजाची प्रतिमा येवपाची. तेन्नाच्यान आमी स्टार्ट केलें की कशें करपाचें, खंयच्यान मुर्ती हाडपाची, कशी करपाचें. खूब आमकां थोडे थोडे प्रॉब्लेम येयले म्हणून आमचे ड्रॅग जायत सुमारे आता 9 वर्सां आमी क्रॉस केली. जेन्ना विचार केलो पळय तेन्नाच्यान आता 2026 सालान आमकां हांगा दिसता की आमी महाराजाची प्रतिमा हाडलेली आसा. तेच्या ती हांव सगळ्या शिवप्रेमीचे ज्या लोकांनीच आमकां सहभाग केलो आनी सगळ्यात म्हटल्यार धन्यवाद म्हणटा आमच्या MLAचे संकल्प आमोणकराचे. अशें न्हू की तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो म्हणून. एक गोश्ट तेंच्या मनान इतलें आसलें की तेंच्यांनी आमकां 2 दिसां पयलीं ठरयलें अरे अशीच आमी हे करेन प्रोग्राम करनाका, सगळ्या लोकांनी घरांनी जायरात पावनी. आपूण तयारी केली, दिले तेणी. आनी तुमकां याद आसतली घर घर तिरंगा म्हणून एक कंसेप्ट आमच्या मोदी साहेबान हाडलेलो. तशेंच साहेबान ठरलें की घर घर भगवा लावनी, तो बी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती दिसा सगळ्यांच्या घरांनी म्हणून सगळ्यांच्या घरांनी आमी भगवा डिस्ट्रीब्यूट केलो. त्याचे हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. आमी जेन्ना आमी सगळ्या वाठारांत भोंवतना पळयलें की सगळी कडेन भगवामय जाल्लें आहा. आतां तुमी हांगा प्रत्यक्ष साक्षीदार आसा पळय हांगा कशें आमचे हेडलायन सायडा भगवेदार जाल्लेले आहा. सो हांव साहेबांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आमच्या हांगा जे कमिटीतले लोक जे आहा खूब आवारले, रात दीस हांगा रावन मेहनत घेतली. जे कमिटीन आसतले थोडे कमिटीचे भायरचेच आसतले पूण सगळ्या लोकांचे खूब खूब धन्यवाद. आनी सगळ्यान व्हडले म्हटल्यार सड्याकारांचे खूब खूब धन्यवाद. तेंच्यांनी आमकां इतलो आस्वाद दिवन आनी जे भशेन भरघोस लोक पळयचे अनएक्सपेक्टेड आमच्या हांगा क्रावड पळयलेलो आसा. आनी आमकां हीच आमचे कडेन विनंती आसली आनी सगळ्या लोकांनी हांगा साथ दिली तेच्या खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू. सगळ्यांक नमस्कार. शिवजयंतीची सगळ्यांक पूर्वी आयज तुम्ही सगळे जाण हांगा उपस्थित रावले. आयज हो आमकां एक इतिहासीक क्षण आसा जो आयज आमच्या मुरगांव वाठारांत जी पयली छत्रपती शिवाजी महाराजाची मुर्तीचे इनॉग्रेशन जातले आनी ते पळोवपाक लागून तुम्ही सगळे जाण हांगा जमिल्ले आसा. तेच्या लागून तुमकां सगळ्यांक हात जोडून नमस्कार करता. आयज आमच्या संतोष बाबान आतां तुमकां सांगलेलें आसा बट आयज खंय तरी म्हाज्या मनान कितलींशीं वर्सां जालीं दिसतालें कितें आमच्या वाठारांत मुरगांवा भितर छत्रपती शिवाजी महाराजाची मुर्तीची स्थापन जावचें म्हणून. आनी जशें म्हणटा कितें जेन्ना टायम येता तेन्नाच तें जाता म्हणून. आनी ज्या प्रमाणे आमचे जे शिवप्रेमी आसलेले जे वावरताले तेंच्यांनी भरपूर कार्य केल्लेलें आसा, काम केल्लेलें आसा. आनी आयज तेंच्यांनी हे स्विकार जाल्लेले आसा. आनी आयज
आम्ही हो इतिहासीक क्षण जो आयज छत्रपती शिवाजी महाराजाची जी मूर्ती आयज आमी त्याचे इनॉग्रेशन करतले ते पळोवपाक लागून आयज आमी सगळे जाण हांगा उपस्थित आसा. सांगपाचें म्हटल्यार छत्रपती शिवाजी महाराज हे आमी भुरगेपणांसून आयकून येयलेले आसा. स्कुलान शिकलात आमी, बट घरान सुद्धा माझे वडील नाना पद्मनाभ आमोणकर जेणेन घरान माझ्या व्हडलो शिवाजीचो प्रेमीचो फोटो लावन दवरलेलो आसलेलो आनी तेज्याची प्रेरणा त्या भुरगेपणांसून जी म्हाका मेळिल्ली माझ्या बापाय कडसून, त्याच प्रमाणे म्हाजो काका दिगा आमोणकर तेणेनूय आपल्या घरान अशीच ही शिवाजीची व्हडली फ्रेम करून फ्रेम घालचो फोटो लायलेलो. हे भुरगेपणांसून आमी हे पळोवन येयलेले आसा आमच्या घराण्यान. आणि सदांच आमच्या आमोणकर फॅमिली भितर तेंच्यांनी सदांच छत्रपती शिवाजी महाराजाचे जे आमच्या राष्ट्राक लागून जे त्याने बलिदान दिलेले आसा ह्या भुरगेपणांसून आमी शिकलेले आसा. आयज ते खंय तरी देवाच्या आशिर्वादान, आमच्या दामोदर देवाच्या आशिर्वादान, खापरेश्वराच्या आशिर्वादान, लक्ष्मी नारायण देवस्थानाच्या आशिर्वादान, त्याचप्रमाणे आमचे ब्राह्मण, त्याचप्रमाणे चाफेश्वर सगळे जितले आमचे देवता हांगा आसा त्यांच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान खंय तरी देवान ती म्हाका ताकद दिली. आमचे शिवप्रेमी सगळे सगळ्या वयले जे इतली वर्सां ही रॅली करताले त्यांच्या सगळ्यांनी फुडाकार घेवन आयज ही छत्रपती शिवाजी महाराजाची मूर्तीची स्थापना करपाक लागून हो आयचो आमचो दीस क्षण येयलेलो आसा. आयज खूब वायट दिसता कित्याक जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराजाची जी मूर्ती आमी आयज हांगा इनॉग्रेट करता आणि हो जो जागो तुम्ही पळयता, हो जागो तुमकां खबर आसतलो आमच्या सगळ्या मुरगांवच्या लोकांक. हांगा सगळो कचऱ्याचो ढेर आसलेलो. हो जागो म्हणटा तो अनयूज जागो आसलेलो आणि हो जागो जो आसा तो फक्त 100 स्क्वेअर मिटर आसा. हांव आयज तुमकां मुद्दाम सगळ्यांक सांगपाक सोदता, हो लेट जावपाक कारण कितें 2 वर्सां जाली. हांवें लेटर कितलेशे लेटर हांवें एमपीएक बरयले की आमकां एनओसी दिवची म्हणून ह्या जाग्याची. तेंच्यांनी ताजो कांयच रिप्लाय केल्लो ना. आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान सुद्धा तांकां लेटर बरयलें की एनओसी दिवची कित्याक आमचो नॅशनल हिरो, मराठा हिरो छत्रपती शिवाजीची मूर्ती घालपाक लागून ही एनओसी मागलेली आमी. बट गेली 2 वर्सां तेंच्यांनी आमकां ही एनओसी दिवना, नाकारली. आणि त्याच्या उपरांत आमी जो युनियन मिनिस्टर आसा ताका शिपिंगाचो आणि पोर्ट्स ताका सुद्धा आमी लेटर बरयले कित्याक तुमी इन्स्ट्रक्ट करचे म्हणून ह्या चेअरमॅनाक हांगा एनओसी दिवची म्हणून. जेन्ना तेजे लेटर चेअरमॅनाक येयले तेजो सुद्धा ताणें आमकां कांय रिप्लाय दिवना. म्हणून लास्टाक आमचे सगळे शिवप्रेमी ठरयले कित्याक धर हे एमपीएक जो हो जागो आसा तो अनयूज जागो आसा, त्या जाग्याचेर आमकां आमच्या नॅशनल हिरो, मराठा हिरो छत्रपती शिवाजीची जर मूर्ती घालपाक दिना जाल्यार तेंच्यांनी ठरयलें कित्याक आमी घालून दाखयतले. आणि आयज तेंच्यांनी हे स्विकार केलेले आसा आणि ही मूर्ती हांगा घालून दिलेली आसा. आयज एमपीएन कितल्यो कंप्लेंट करू, कितल्यो एफआयआर लॉन्च करू, हायकोर्टान वचो, खंयसरूय वचो, पण आमचे शिवप्रेमी केन्नाच फाटी सरपना. म्हाका तेंचे पूर्ण खात्री आसा आयज जे छत्रपती शिवाजी महाराज जे इनॉग्रेशन जातले हे अशे जे हांगा लोक सगळे जाण तुम्ही साक्षीदार आसतले कितें बाबा ही जी मूर्ती आमी आयज हांगा बसयला हे फक्त आमचे हिंदू समाजाचे न्हू, सगळे जाती धर्माच्या लोकांक लागून ही मूर्ती बसयलेली आसा. हे आमच्या फुडल्या पिढीक लागून, आमच्या फुडल्या बाळा भुरग्यांक लागून, आमच्या युथाक लागून ही प्रेरणा आसतली. आयज जेन्ना हे मूर्तीचे आमी इनॉग्रेशन करतले, हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता शिवप्रेमीक तुमकां फुल सपोर्ट आख्या मुरगांवच्या लोकांचो आसा. तुम्ही कशाच फाटी सरपाचे ना. हे कितले एमपीचे लोक आसा ते आमी तांकां पळोवन घेवया. तुम्ही आसा बरोबर, सगळे लोक आसा बरोबर, सगळे जण आसा. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी. धन्यवाद. मूर्तीचे इनॉग्रेशन करच्या पयलीं मुद्दाम हांव सांगपाक सोदता जे शिवप्रेमीचे हांव तांची सगळ्यांची नांवां घेयना, पण हे शिवप्रेमीन रात दीस सकाळचे 5-5, 6-6 जायसर तेंच्यांनी वावर केलेलो आसा. तशेंच आमचे म्हाज्या बरोबर आसा आमचो कावन्सिलर एक्स चेअरपर्सन बाब दीपक नायक, भारतीय जनता पार्टीचो सेक्रेटरी. तसोच म्हाज्या वांगडा दिली आमचो प्रसाद प्रभू गांवकर आसा जो आमचो भारतीय जनता पार्टीचो एक्झिक्युटीव मेंबर आसा. आमचो
नायक असा आमच्या बरोबर श्याम नाईक आमचो असो विश्व हिंदू परिषदाचो आमचो वांगडी आसा हांगा तशेंच सगळे जाण आसा हांगा शांताराम पारडकर आसा बाकीचे आमचे सगळे शिवप्रेमी मुद्दाम हांव सांगपाक सोदता आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो आमच्यो जेई रजय शेठ तशेंच आमचो PI शरीफ साहेब तशेंच आमचे ट्रॅफिक PI आमचो अल्विटो तसोच आतांच आमच्या मदीं उपस्थित आसा बाब आमचो रवींद्र भवनाचो चेअरमॅन जयंत जाधव तशेंच हांगा सगळे शिवप्रेमी आनी सगळे आमच्या वाठाराचे सगळे मुरगांवचे लोक जे तुम्ही हो ऐतिहासीक क्षण पळोवपाक लागून हांगा उपस्थित रावला म्हणून तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा मनानसून काळजांसून देव बरें करूं म्हणटा. हांव मागता थोड्या वेळा खातीर सगळ्यांची उपस्थिती दवरची.